मडगांव पालिकेन बॅनर लावपाक पक्षान दिल्ले अर्ज घेतिल्ले ना. ह्या विशीं कांय सारको आदेशय ना. मात थोड्या पक्षांक हाची मान्यताय आसा. कायदो सगळ्यांक सारको आसचो म्हूण ॲडव्होकेट सियोला उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. Yes, through Shadow Council, in fact, for last more than 5-6 years, we have always been after the municipality to see that banner permissions are taken. And here, when people are asking for banners, irrespective, there are people of various affiliations. All have come for with their applications to seek banner permissions. But the chairperson has instructed the staff here not to accept any applications and payment. This is total loss of revenue to the council because there is no collector's order whatsoever restraining from the issue of fresh permissions. The order is very specific that illegal banners on government property, political banners, should be removed. This is the specific order that has been issued by the collector. Nowhere it has restrained the local bodies from issuing permissions. And here, on account of political compulsions, they are restraining the applicants from applying for banner permissions and displaying their banners, which is totally wrong. At the end of the month, the council cries that they don't have funds to pay the salaries of the staff. And here, when the revenue is coming at the doorstep, you are not accepting it in your treasury. This is total abuse of power, I should say. फॉर्म व्हरपा आयिल्लो परमिशन घेवपाक आनी इन्क्वायरी करपाक बाबा तुमच्या बॅनराचें कशें कितें आसा. तर म्हाका मागीर कळ्ळें की बाब फावय दिनाशिल्लो थंय. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ते बॅनराक परमिशन दिना. म्हणटरी मागीर आमी चेअरपर्सनाक गेले. चेअरपर्सन म्हणपाक लागलो की बॅनराक परमिशन ना, आपल्याक ऑर्डर येता. ऑर्डर दाखय म्हणल्यार तो ऑर्डर दाखोवपाचें आसा. म्हणजे ताका एक्चुली ऑर्डर येवना, कलेक्टराची ऑर्डर येवना, कोणाची ऑर्डर ना. बाय इन्फ्लुयन्स ऑफ तेगेले कोण सुपर पावर आहा तेजे ऑर्डरी वयल्यान हे अशें काम करतात. आमी तेजे कडेन इन रिटर्न मागलें. तो रिटर्न दिवपाक तयार ना की आपूण तूं घेना आपूण घेना ते आनी अशें रिटर्न दी म्हणून तो दिवपाक तयार ना. आनी आमी ताका रिक्वेस्ट केलें तुमकां लुकसाण कांय ना. आमी रेवन्यू जनरेट करता तो म्युन्सिपालिटी मेळटलो, आमकां लॉस जातलें. तुमकां दिवपाक कितें परमिशन दिवपाक कितें कठीण आसा. जशें सावियोन आनी सियोलान सांगलां की आमी परमिशन घेवपाक येयल्ले, पूण आमकां दिसता की हो जो आसा चेअरपर्सन लिंडन तो पार्शियलिटी करता. आनी आमकां खबर आसा की कोणाचे बॅनर आसा, कोणाचे काडटात आनी आमकां खबर आसा की तांकां आजून ऑर्डर मेळना. सो इतलें सांगूंक सोदतां की इट शूड बी इक्वल फॉर एवरीबडी एंड दे शूड एक्सेप्ट आवर एप्लिकेशन एंड इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑन वॉट बेसिस आर दे स्टॉपिंग अस. They want to put permission of banners, and there's an order from the collector. We are not received it. I've seen the order for all the municipalities, but they are not given officially. So I'm going to take the application day, and I'll decide what and I'll let you also on leave. So you have to service you also. 31st December आम्ही आता म्युन्सिपॅलिटी बिल्डिंगेन येयली आहे, मारगांव म्युन्सिपॅलिटी, आणि सीपीक मेळपाक येयली आहे. आमचो हो ॲप्लिकेशन बॅनर लावपाक ईच ॲप्लिकेशन इज 700 रुपीजाचो रेवन्यू. आणि आमचे असे 20 ॲप्लिकेशन आसा. हे सगळे ॲप्लिकेशन घेवन आमी येयली हांगा. आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की नो न्यू ॲप्लिकेशन्स आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय दीस म्युन्सिपॅलिटी. देर इज नो ग्राउंड फॉर इट. कसलेच ऑर्डर ना. इट इज ओनली बेस्ड ऑन सम ओरल ऑर्डर्स. तेका लागून आमी सीपीक दीस चेअरपर्सनाक मेळपाक येयल्ली हांगा, लिंडन परेरा म्हणून. लिंडन परेरानाक आमकां सांगलें की एक कलेक्टराचो ऑर्डर आसा आनी पर्सुवंट टू दॅट कलेक्टर्स ऑर्डर वी कॅनॉट इश्यू न्यू बॅनर परमिशन्स. हे न्यू इयर विशीसाक आमी बॅनर्स लावपाक सोदताले. आफ्टर आस्किंग हिम वेर इज दी ऑर्डर, बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी फाउंड आउट वॉट ऑर्डर इज प्रेझेंटली देर. एक ऑर्डर आसा कलेक्टराचो की एनी बॅनर विदाउट परमिशन हॅज टू बी टेकन डावन, असले एक ऑर्डर आसा. सो वी आर आस्किंग फॉर परमिशन. वी आर नॉट गोईंग फॉर इलिगल बॅनर्स. पूण असले परमिशन दिवपाक असलेच कांय रिस्ट्रिक्शन ना. आतां देर इज नो कलेक्टर ऑर्डर दॅट इज एज पर मी. सो आमी ताका विचारलें प्लीज बाबा शो अस दी ऑर्डर. इफ यू डोंट वॉन्ट टू शो अस यू जस्ट टेल अस वॉट इज द नोटिफिकेशन नंबर, ऑर्डर नंबर कितें जें जावं. मागीर तांचो एक स्टाफ येयल्लो आनी स्टाफान कन्फर्म केलें असले कसलेच ऑर्डर ह्या बिल्डिंगा भितर ना. दे हॅव नॉट रिसीव्ड इनवर्ड. इट इज नॉट देर इन एनी अदर फायल. मोस्टली इन दीस बिल्डिंग देर आर मिसिंग फायल्स बी आनी हिडन फायल्स, बट दीस ऑर्डर इज नो वेर टू बी फाउंड. सो सच एन ऑर्डर इज नॉट इश्यूड.
So based on what is the CP even saying that this permission is not to be granted? Next orally तो म्हणता orally तो फोन करता आणि म्हणता त्यांचे ऍप्लिकेशन घेनाका कित्याक आमी सियोला म्हणून देखून ते आमकां आमचे ऍप्लिकेशन घेवपाक सोदना. There is no legality to it and we are going to challenge it. Certainly I will see to it personally that DMA कडेन हांव ऍप्लिकेशन घालतलें हाचे कंप्लेंट घालतलें.